Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गांजा उत्पादनाक तेको दिवं नाका. मुख्यमंत्र्यान आपल्या उतरार ठाम रावचो म्हूण मांद्रेचे काँग्रेसीचो आमदाराचेर प्रेशर. युवक सध्या खूप बेकार जाल्ले आसात. त्या दृष्टिकोनातून जर विचार केलो जाल्यार युवक ह्या गांजाचो दुरुपयोग युवकाकडून जातलो आम्ही ठाम आसात. आमची रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक की जे तेंच्यांनी आज स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटाचे आम्ही त्यांचे अभिनंदन करता आणि तांकां आम्ही म्हणटा की तुम्ही हे जे स्टेटमेंट केलं त्या स्टेटमेंटाचेर सारखे रावचे. लास्ट मिनिट कोणाचो कितलोय प्रेशर असलो, केंद्राचो जरी प्रेशर असलो तरी तो प्रेशर घेवचो न्हय. आम्ही जरी कितले म्हणले, कितें डॉक्टरांनी म्हटले की औषधी वनस्पती मानू शकता, औषधी वनस्पती, पण त्याची लागवड करप म्हणजे उत्पादन करप म्हणजे जे भायरसून घेऊन येतात विकतात, भुरग्यांचे भवितव्य पिड्यार करतात. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, हांव एक असो आमदार आहा की सुरवात पासूनच भुरग्याचे उज्ज्वल भवितव्य कशें करचें हाचो विचार करता. युवा काँग्रेसीचो शेतकारांच्या आंदोलनाक तेको दिवचले मशाल जल्लोष जालो. गोवा प्रदेश युथ काँग्रेस हेणे ऑल इंडिया आमचे इंडियन युथ काँग्रेस हेच्या निर्देशानुसार आम्ही हांगासर हे मशाल जल्लोष केल्लो आहा. हो मशाल जल्लोष जो आहा हो मशाल जल्लोष आम्ही जे आमचे फार्मर्स आहा जे दिल्ली हांगासर प्रोटेस्टाक भरलेले आहा, फार्मर्स बिलाच्या निषेध करपाक जे फार्मर्स आनी ते फार्मर्स बील फाटीं घेवचे म्हणून जे आमचे जे किसान बाई आहा परवा करिना म्हणून आयज गोवा प्रदेश युथ काँग्रेस त्यांच्या सपोर्टाक आणि आख्खे ऑल इंडिया युथ काँग्रेस हे सपोर्टाक आयज पूरे भारतभर मैदानात देवलेले आहा. आज उनको अपना सपोर्ट देने के लिए, उनको अपना सहयोग समर्पित करने के लिए गोवा प्रदेश युथ कांग्रेस ने भारतीय युवक कांग्रेस के आदेश पर गोवा में बिचोलिम में हमने यहाँ पर मशाल जुलूस का आयोजन किया है. नवी फिल्मां येना, थिएटरांची सिटींग कॅपॅसिटी अर्दी. गोंयांत सध्या थिएटरां बंद. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट 50% ऑक्युपन्सीन तुमकां थिएटर चालू करूंक मेळटा बिकॉज थिएटर एअर कंडिशन आसता. आतां ऑल ओव्हर इंडिया भितर जे थिएटरां सुरू जाल्यात तातूंत भितर नवीन अशी पिक्चरां खूब कमी आसात. म्हणजे जी लायत आसात ती सगळी ओल्ड पिक्चरां लायत आसात. आतां एज फार एज हांव जशें म्हजें पर्सनल आय एम थिएटर ओनर्स असोसिएशनचो हांव प्रेसिडेंट आसा गोंयचो. म्हजें पर्सनल एनालिसीस आसा की रिस्पॉन्स बाकी कडेन जर ऑल ओव्हर इंडिया जे बाकीचे व्हडले व्हडले सिटी आसात ते व्हडले सिटीज आसात थंय एकदां रिस्पॉन्स जर सारको येवपाक लागलो जाल्यार आमी ठरयतले की थिएटर चालू करपाचें. कारण इकॉनॉमिकली तुमी 50% ऑक्युपन्सीन 50% जे आसा न्ही खंयचें कॉन्ट्रिब्युशन जे आसता आमचें कितें आसता जे रेव्हेन्यू तुमकां येता ताचे 50% आमकां डिस्ट्रिब्युटराक दिवचे पडटा. 50% केन्ना दिवचे पडटा जेन्ना रेग्युलर जे पिक्चरां चालू आसतना तुमच्या आतां ऑक्युपन्सीच तुमकां गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे तुमकां 50%च तुमकां सिटां दवरूंक मेळटा. ताजे 50% म्हणजे यू आर टॉकिंग अबाउट 33% तुमकां रेव्हेन्यू आसता. सो त्या रेव्हेन्यू भितर म्हज्या कोतान थिंग्स वील बी लिटल डिफिकल्ट. पेगांवां रेंजीच्यो कटकटी जाता म्हूण जिओ टावर घाला. जितने भी टावर गोवा में लगे हुए हैं वो कंपनी बताती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन है और यहाँ का टावर आपको जाके लगाना है. लेकिन यहाँ के केस में हम लोग ने खुद स्पेशल अप्रूवल लिया क्योंकि रामदास और सारे जितने भी लोग हैं उन्होंने हमको बार बार मुलाकात करी और हमने स्पेशल अप्रूवल लिया जाके. और उसके बाद ये पहला टावर है जो अप्रूवल के बाद हम उसको लेके आ पाए हैं. शेगावा हो जो रिलायन्स जिओचो टावर झाला वो खरेंच ह्या गांवा खातीरूय आनी आमच्या सगळ्या ग्रामस्थां खातीर एक ऐतिहासीक आनी खाशेलो असो दीस आसा. आनी हाजें सगळ्यान व्हडलें कारण म्हणजे ही जी कोविड-19ची महामारी जाल्या वो वर्क फ्रॉम होम, ऑनलायन एज्युकेशन हे जे सगळे नवे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस जाल्या ते विदावट अ मोबायल नेटवर्क, विदावट टावर केन्नाच करप पॉसिबल जावचें नाशिल्लें.